Tobit, chapter 9. Lognacho utsav. tedna Tobiasak राफायलाक म्हणलें, आचार्यास भावा, 4 सेवक आनी 2 उंटां घे आनी रागेस वच. गाबाय-लागेर भितर सर आनी ताका सय केल्लें पत्राचें अर्द दाखय आनी तें दुडू घे आनी ताका तुज्या सांगाता म्हज्या लग्नाक येवंक आपय. कशे परी म्हजो बापूय दीस मेजून आसा हें तूं जाणय आनी म्हाका 1 दीस पर्यंत उशीर जाल्यार तो खूब अस्वस्थ जातलो. रागेलान कसलो सोपूत दिलाय हाचो तूं गोवाय आनी म्हज्यान तो मोडूंक जायना. म्हणटच राफायल रागेस मेड्या गांवांत 4 सेवक आनी 2 उंटां घेवन गेलो. ते गाबाय-लाशी रावले आनी राफायलान ताका सय केल्ल्या पत्राचें अर्द दाखयलें. ताणें ताका तोबिताच्या पुताच्या लग्नाची खबर सांगली आनी लग्नाच्या उत्सवाक येवपाक ताका आमंत्रण दिलें. गाबाय-लान दुडवांच्यो पोतयो मेजल्यो, तांचे शिक्के आसा तशे आसले आनी ताणें त्यो उंटांचेर घाल्ल्यो. दुसऱ्या दिसा सोकालीं उठून ते उत्सवाक वचूंक भायर सरले आनी रागुएलाच्या घरा पावले तेदना तोबियास जेवता तो तांकां मेळ्ळो. गाबायलाक नोमान करूंक तो उठलो आनी रडून गाबाय-लान ताका असो आशिर्वाद दिलो. बऱ्या pro-mannik आनी उदार काळजाच्या बापायच्या निस्वार्थी पुता, तुका तुजे बायलेक तुजे बायलेच्या आवय बापायक सर्वेस्पर आशिर्वाद दिवं. म्हज्या सोयऱ्या तोबिताचो उपकार पळोवंक म्हाका भाग दिलें देखून ताका vakhann'nni. देवाचें उतर हें.